मादळीची न्यायालयान बाजू घटमूट आसा अशें भाजप सरकार सांगता आसलें तरी केंद्र सरकाराचेर दबाव हाडले बगर पर्याय ना. कर्नाटकाक दिल्लो DPR फाटीं घेवपाक लायात. विरोधकांनी सत्ताधारांक उजरावन काडले. जाल्यार विधानसभेत वेंचिल्ली सभाघर समिती म्हळ्यार कर्नाटकाचे वेंचणुके मेरेन सरकारान चलयिल्लो टायमपास असो सणसणीत आरोप कांय वांगड्यांनी केलो. निकतेच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांनी म्हादेचेर बोवाळ घातल्या उपरांत म्हादे वांटोवपाक सभागृह समिती वेंचली. ते समितीची परवरे बसका जाली. 12 आमदारांनी बसकेत वांटो घेतलो. DPRक जेल आयोगाची मंजुरी, गृहमंत्री अमित शहाचे कर्नाटकांतले स्टेटमेंट अशा गजालीक घेवन विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांक सकयल वयर केले. पर्यावरण तज्ञाचो समितीत आस्पाव करचो अशें मागले. म्हाका दिसता हें सगळें जें कितें चल्लां तें मे 2023 मेरेन 21 मे 2023 म्हळ्यार कर्नाटकाचे इलेक्शन मेरेन हो टायम पास ही हावस कमिटी. हातूंतलो हांव भायर सरना आतां. कोणें तरी थंय आवाज उठोवंक जाय, झगडूंक जाय. लिगल इश्यूज तांणी खूब काडल्या. आमी सजेशनाय दिल्या की टेक्निकल एडवायजर्स, एनवायरमेंटलिस्ट हांकां घेवचे. आदली 9/6 टायमाचेर हावस कमिटी जाल्ली ते मनशांक एक्सपिरियन्सा खातीर घेवचे. हें सगळें बरें आहा, पूण वयरूच जर कॉम्प्रोमायज जाल्लें आहा, वयरूच आहा तो मनीस जर कर्नाटका कडेन आहा जाल्यार तुमचे गोंयची आनी बाजू खंय उरतली. हो पॉयंटाक हे प्रश्नाक आमचे कडेन उत्तर ना. मॅन्डेट म्हळ्यार कितें? तुका रिजल्ट तुका आंबेडतूर कसलें जाय. कोणें तरी झगडूंक नाका तर थंय झगडचेच ना. सगळे कोण सायड जावन भायर सरतले च्या पिवन आनी 2000 रुपया घेवन हाडचे जाल्यार तें म्हादय ती उरची ना. म्हादय विकपा खातीर जो कोण इनवॉल्ड आहा ताका एक्सपोज जावंकूच जाय, करूंकूच जाय. Right now, I have asked also clarification, because if you don't have the official copy of the DPR in hand, how do you approach the Supreme Court in your IA? Because you must have the DPR to challenge it. As the tribunal has already given its award and the same has been notified, thus binding on the party states, it is not required to seek comments of co-basin states. सो आमकां आयकनासतना, आमकां कॉपी दिनासतना, आमची कमेंट मागनासतना डायरेक्टली अप्रूव. जे आत्ता डिस्कशन जाला सेक्शन 29 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हेचेर तेंच्यांनी आमकां जो रिपोर्ट दिला हो एक 4 पेज हितून लायनीन सोंपयला. हांवें सांगला की 4 लायनीन हो सोंपोवपाक जायना. हेचेर आमच्या हाऊस कमिटीक एक एनवायरमेंटलिस्ट येवपाची गरज आहा, तेचो रिपोर्ट. आनी तांकां सांगला तुमी एक एनवायरमेंटलिस्टाक तयार करा, कोण बरो आहा पळय तो, आनी तेचो रिपोर्ट घेयात. एनवायरमेंटलिस्टाचो रिपोर्ट ऑन वेस्टर्न घाट्स एंड ऑल दीस 5 वायल्ड लायफ सँक्चुरीज जे आयज आमकां प्रेजेंटेशन दिलां हे सगळे ग्रीन आहा. हेचेरूच आमकां रिपोर्ट करपाची गरज, हेचेरूच झगडपाची गरज आहा. जर तर हें बंद करीत आमी झगडपाचें जाल्यार वी वील लूज द बॅटल. आनी म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो ज्यो वायल्ड लायफ सँक्चुरीज आहा हिंगासर हिंगा सगळे दिल्ले तेंच्यांनी खंयच्यो खंयच्यो वायल्ड लायफ सँक्चुरीज आहा ह्यो हेचेर आदाराचेर आमी झगडत जाल्यार सुप्रीम कोर्टान आमी केस जिखतले, 100% जिखतले. द ओन्ली बॅटल वेर वी कॅन वीन इज सुप्रीम कोर्ट. जे आमी म्हटलां आयज 13 तारखेर येवपाचो हो मॅटर हेच जाल्यार सुप्रीम कोर्टान आर्ग्युमेंट करपाची गरज आहा. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार कितें करपा जाय तें कोण सारको उलोवपाक भट थांबून दवरले ना. CM कॉम्प्रोमायज जाल्लो आनी CM कॉम्प्रोमायज जाल्लो आनी हे कॉम्प्रोमायज जाल्ले सगळें सिट्युएशन आतां सगळें हिंग मांडावळ ही कांयच ना. ओन्ली इश्यू इज दॅट वी हॅव टू सेव मार्केट बेस्ड ऑन एनवायरमेंट. आय स्टील वील गो अहेड एंड आय वील डिमार्केट. जें फॉरेस्ट कन्जर्वेटरान करपा जाय काम तें हांव करून दाखयतलो. Next step of mine is going to be going to take a map. I'm going to take the help of everyone who is there. I'm going to take the help of Bab Rajendra Kirkar, Madam Nirmala Sawant, Richard D'Souza, आमगे scientist Bab आमगे Nandakumar. Take all their help and I will demarcate with their help. आम्ही डिमार्केट करतले कित्याक तुमगे गॅरंटी ना. गोवा 365 खातीर विन्संट रुजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओंकार देशप्रभू.